फायर हायड्रंट्स पाईपलाईन कंप्लीट जाल्या अजून तो हँडओव्हर करू ना. आज जॉईंट मिटींग जाल्ल्या सकाळी तांचे रिव्ह्यू चलता तातूंत भितर तांकां अशें ठरलां की थंय एक पंप बसोवपाचो आहा, ते पंप बसयतले. 3 जाणांची कमिटी केल्या एडमिनिस्ट्रेटरान, एक म्युन्सिपालिटीचो इंजिनियर, एक फायर ब्रिगेडीचो मनीस आनी एक वॉटर सप्लायाचो. थोडे कडेन ते हावस पायप कितें म्हणटा पळय ते आनी ते बॉक्सां बसोवपाचीं आहा. ती सगळें करून तांकां म्हटलां आमी 20 बाय 20th जुलय by 20th July they should make it ready and then perform a mock drill. एक 2 महिन्यांनी 2-3दा तरी तांणी मॉक ड्रिल करून दाखोवपाक जाय. पूण एक लक्षांत दवरा, खुबशे जाण अनाडी लोक पळय आहा तांकां कितें दिसता की ते हॉस पायपूच घेवन उदक मारपाचें. फायर हायड्रंट्स आर बेसिकली फॉर रिफिलिंग द फायर ब्रिगेड व्हेकल. म्हणजे आतां ताणें आतां क्लॅरिफाय केलें कोणें तो फायर ब्रिगेडीचो. तो म्हणपाक कितें लोकांक कितें दिसता आरे पयर उजो लागलो, थोडे जाण म्हणटा फायर हायड्रंट बसयला. फायर हायड्रंट वील नॉट बी एबल टू हेल्प दॅम बेसिकली. तशें फायर ब्रिगेड बटन दामलो आनी उदकाचें प्रेशर आयलें आनी उदक मारलें, तशें ना. फायर हायड्रंट्स बेसिकली वील फील द फायर ब्रिगेड वीच कम्स देर. आतां खाली जाली परत तांकां उदक हाडपाक वचपा नाका. दॅट पायप वील बी कनेक्टेड टू द इंजीन सो दॅट कंटिन्युअसली वॉटर वील फ्लो. आनी थंय तुका तांचे ते जेट्स बीट सगळे तांचे आसतले तशें. सो एक्स्ट्रा टँक बांदपाची गरज ना. टाकी एक्स्ट्रा टाकी बांदपाची बी गरज ना. एक्स्ट्रा टँक ना. वी आर पुटिंग ए बुस्टर पंप. दे हॅव डिसायडेड टू फिट अप ए बुस्टर पंप विच वील गिव दॅट प्रेशर ड्युरिंग दॅट पिरियड. फाल्यां केन्ना जालें तेन्ना तो बटन ऑन केलो की यू गेट द प्रेशर. आनी दे वील डू द मॉक ड्रिल तेन्ना तुमकां कळटलें कितें जाता. Fire hydrant pipeline dedicated is laid by DDWD. 150 mm DI pipeline, 1 kilometer is laid. 15 fire hydrants we have erected like this across Madgaon municipality. Pressure and the water supply will be from Salauli presently. But technical difficulty of a fire is that they require water of a 3.5 kg, which we cannot give right now to them. आमच्या डिस्ट्रिब्युशनान जितले 1 kg to 2 kg जो प्रेशर असतलो that will be available to them. So how to increase that pressure under the guidance of PWD Minister sir, he has suggested for installation of a pump, and that will be doing quickly so that required pressure will be given to the pipeline. Whenever there is a fire incident, the water will be quickly available with the pressure and with the all facilities in the market. Already ready आहात तुमगेलचो? Yes, we have tested this. We have water also we have released. So now it is a joint inspection between the fire and the DDWD and the municipality to show them which are the locations and how to hand over. That process will take place. आयज ऑलरेडी मिनिस्टरान मिटींग घेतली. सरान सांगला की जाता तितले बेगीन हायड्रंट लायन ती चार्ज करून घेवपाक. सो म्हाका दिसता PWDन ऑलरेडी ती लायन टेस्टिंग केल्ली आसा, पूण सर्टन रिस्ट्रिक्शन जाता कित्याक ती लायन ओल्ड आनी ताका ती कनेक्शन ना. म्हणजे कपलिंग्स पळय आसता ती स्पेशली ऑर्डर करून हाडपाक जाय. सो तेंच्यांनी ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस केल्या, कपलिंग हाडले म्हणटकच कनेक्ट करून मागीर आमी परत टेस्टिंग करतले. सरान सांगलां जाता तितले बेगीन एक आमकां पंपूय दिवचो म्हणून प्रेशरायज करपाक. सो तेवूय बी ऑलरेडी ऑर्डर केल्ली आसा. सो जाता तितले बेगीन जातली. सरान एक टायम दिल्लो आसा, आय डोंट थिंक हाव द डेट, पूण रोखडेच जातलें. कितले हायड्रंट बसयला सध्या? 15 हायड्रंट आसा. ओके. आनी ऑलरेडी टेस्टिंग केल्ले आसा, पूण थोडेशे इश्यूज आसा ते तेंचे आतां सॉर्ट आवट जातले. थोडेचे इश्यू म्हणजे कपलिंग ना, आमकां कनेक्शन करून पोस्ट कनेक्टिंग पॉयंट्स ना. हायड्रंट आसा पूण कनेक्टिंग पॉयंट्स ना. सो कनेक्टिंग पॉयंट आतां इंजिनियरान सांगलां पळय तशें बाय टुडे ऑर टुमोरो दे वील अरायव. ताच्या उपरांत मागीर एक कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केल्लो. सरानूच सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराक अपॉयंट करून तेणें सांगलां आपूण 2 दिसांनी कनेक्शन करून दिता.